आयज आमी 73rd इंडिपेंडन्स डे हो सेलिब्रेट करपाक आख्खो देश सेलिब्रेट करता आणि हे सेलिब्रेट करता आसतना आमकां हे स्वतंत्र मेळपाक खूब खूब त्रास भोगचे पडले. खूब स्वतंत्र वीरांनी आपल्या जिवाचें बलिदान केलें म्हणून आमकां हे स्वतंत्र मेळ्ळें. आनी स्वतंत्र मेळ्ळ्या उपरांत हो देश फुडें व्हरपाक व्हडल्या व्हडल्या फुडाकारांनी बरो फुडाकार घेतलो आनी आमचो देश आयज फुडें फुडें वचत आसा. बरो बरो डेव्हलपमेंट जायत आसा. पूण तेज्या फाटल्यान आमचे स्वतंत्र सैनीक हे देशान आसा म्हणून आमी आसा. आमकां जाय जाय तशें हांगासर आमकां वागपाक मेळटा. देश महान देश विशाल भारत देश हो आमचो ऋषी मुनी वीरगिन्यानी भारत वेदांचो अनेक पंथ अनेक बोली अनेक हांगच्यो चाली तरी मनात एक सगळे मानतात भूमी आपली. शत्र हिमालय माथ्यार उंच आमच्यो नयो पवित्र सहस्र वर्सां इतिहास पन्नो फुडार बळजळीत. देश महान देश विशाल देश महान देश विशाल भारत वेदांचो भारत वेदांचो भारत वेदांचो. आज आम्ही हांगा स्वातंत्र्य दीन साजरो केला. आयच्या म्हणजे 15 ऑगस्ट 1919 सालांतलो हो स्वातंत्र्य दिन हो इतिहासान बरोवपा सारको आसा. हाचे कारण 5 ऑगस्टाक ह्या म्हयन्याच्या आमच्या पंतप्रधान मंत्रीन काश्मीराक खऱ्या अर्थान मुक्त केले. आयच्या स्वतंत्र दिना निमतान आणि रक्षाबंधनाच्या निमतान एक कुटुंबांतलेच एक मनीस म्हणून पिलन मान्ना सरपंचाचे हांव भाभी तुमकां सगळ्यांक हांवें मोगान येवकारता. तुमी खूब भाशणां आयकली. तुमी स्वतंत्र देशा बद्दल खूब कितें आयकलें जांच्यांनी प्राण ओंपलो आनी आयज हो व्हड दीस आमकां मेळोवन दिलो तो आमी तागूंक जाय भोगूंक जाय आनी सुंदर जीवन सुंदर तरेन जगूंक जाय. म्हणजे कवितेचें नांव आसा आयक पुता. बरो नागरीक जारे पुता ह्या सुंदर स्वतंत्र देशात बरो नागरीक जारे पुता ह्या सुंदर स्वतंत्र देशाचो गुटका तंबाखू सिगरेट सोरो जिवाक न्हय रे तो बरो. बरो नागरीक जारे पुता ह्या सुंदर स्वतंत्र देशाचो वाटे वयल्या खाणा जेवणाचेर नाका रे तुजी नजर. खाणें आसूं न्ही रे तुजें निवळ नितळ खाणें आसूं न्ही रे तुजें निवळ नितळ. बरो नागरीक जारे पुता ह्या सुंदर स्वतंत्र देशाचो आचार विचारांक येवनी उदरगतीचें सवर वीर जवानाची मनांतल्या मनांत तरी याद दवर. बरो नागरीक जारे पुता ह्या सुंदर स्वतंत्र देशाचो आसुनी तुका इश्ट बरो पारखी पयलीं ताच्यान आसा जाल्यार मनीस खरो. पारखी पयलीं ताका ताच्यान आसा जाल्यार मनीस खरो. हो आयज दीस आमी कित्याक मनयता हेच्या बद्दल सगळे उलयले. हो दीस आमी आयज मनोवंक पावता कारण जे आमचे ग्रेट लिडर्स जेंच्यांनी जो सॅक्रिफायस केलो जेंच्यांनी सॅक्रिफायस सगळे हितूनी आपलो तेंच्यांनी लायफ सुद्दां प्राणाचो सुद्दां त्याग केलो. तेंचो हो त्याग तेंचें बलिदान व्यर्थ वचोंक फावना. ताका लागून आमी प्रत्येकानी आपल्यो ड्युटीज रायट सगळे आमी सोडटा. आमच्यो ड्युटीज कितें आहा त्यो आमी सगळ्यांनी ह्या देशा बद्दल आमी सगळ्यांनी तेजी जाणवायकाय आसपाक जाय. सगळ्यांक रायट सगळ्यांत मागता पूण आमी कशा तरेन रावपाक जाय ह्या देशाचे एक बरे नागरीक. आतां चितल मॅडमान सांगलें एक देशाचो एक बरो नागरीक सगळ्यांनी जावपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आयज विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा हांगासर खूब तरेचे कार्यक्रम आयज घडोवन हाडटा. तेतल्यात आयज एक फेलिसिएशन कार्यक्रम जी पिल्यान गांवांत भुरगीं उत्तीर्ण जालां बरी शिकून 10th 11th 12th फर्स्ट सेकंड थर्ड वोकेशनल कोर्सीस
बरी भुरगीं शिकता, बरे मार्क्स अचीव करता. ह्या सगळ्या भुरग्यांक मागता अशीच बरी शिकत रावा तुमी. आमच्या विलेजीचें नांव, तुमच्या पेरंट्सांचें नांव, तुमचें नांव सदांच एक बरी आदर्श भुरगीं म्हणून जावपाक जाय. आनी तुमी खरें दुसऱ्या भुरग्यांक इन्स्पिरेशन्स आसता. तुमचे भुरगे तुमचो अचिवमेंट पळोवन आतां 96% 10th घेतलेली शेटये आहा बाय शेटये आहा. तुजें पळोवन दुसरी भुरगीं तांकांय दिसता, दुसऱ्या पेरंट्सांकूय दिसता आमी बाबा अशेंच एक अचीव करपाक जाय. ती बरी शिकता. अशी तुमी इन्स्पिरेशन दुसऱ्या भुरग्यांक राव्यात. तुमी एक देशाची फुडली पिढी आहा. सगळ्यांनी बरी शिकपाक जाय. कोण दोतोर जातले, इंजिनियर जातले, आर्किटेक्ट जातले, बऱ्या बऱ्या फिल्डान तुमी तुमचे फुडें वयतले. तितल्या तितले बरी एक देशाचे नागरीक सगळ्यांनी जावपाक जाय.